Amalgard! Saudhan! Amalgard! Rasha Salute! पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधिरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाये तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम Amalgard! Bagad! Amalgard! Vidarjan! सर एक प्रथा कशी झालेली आसा हांगा हिस्टॉरीक मुर्मुगांव फोर्टाचेर येवप आनी फ्लॅग होस्टिंग करप जेन्नासून हांव आमदार जाल्लो आसा तेन्नाचो हो फोटाचो इशू घेवन हांव डेली एसेंब्लीत उलोवप जाल्लेलें आसा ह्या फोटा बद्दल आनी हो फोर्ट खंय तरी नेग्लेक्टेड आसलेलो सो एवरी इयर ते मागीर आमचे 19 डिसेंबर जावन 26 जानेवारी जावं 15 ऑगस्ट जावं एवरी जे आमचे फ्लॅग होस्टिंग फंक्शन आसता तेन्ना आमी ह्या किल्ल्याचेर येवन ऑफिशियली आमी हो फ्लॅग होस्ट करता आनी हेज्या लागून आमचे मुर्मगांव गोवा पुलीस स्टेशनाचे जे पुलीस फोर्स आसात ते सगळे जाण येवन हांगा फ्लॅग होस्टिंग करता इट हॅज बिकम लायक अ गव्हर्मेंट फंक्शन जे आमी करून घेवपाचो आनी फुडें सुद्दां म्हाजो प्रयत्न आसतलो एकदां हो फूल रिनोवेशन जाल्या उपरांत कित्याक ऑलरेडी हो सारको लास्ट फेजीचेर आसा आनी जाल्या नंतर परमनंटली दीस वेन्यू आय वील सी दॅट दीस वेन्यू इज परमनंटली आमचो एक गव्हर्मेंट फंक्शन फ्लॅग होस्टिंग जे आसा ते गव्हर्मेंट हेडाच्या अंडर द डेप्युटी कलेक्टराच्या अंडर थ्रू हांगा फ्लॅग होस्टिंग जावचें म्हणून म्हाजो डिमांड आसतलो आनी हांव करून घेतलो कित्याक म्हाका जाय कित्याक हो एक जो हिस्टॉरिकल फोर्ट आमचो आसा मुर्मगांवान हो कोणाकूच एक्चुली खबर नासलो बट जेन्ना हांवें एसेंब्लीन हे विशयाचेर उलयत रावलो एवरी एसेंब्लीन एक दीस चुकान नासलो आख्खे गोंय भितर हो फेमस जाल्लो आसा कित्याक बाबा मुरगांव भितर एक फोर्ट आसा आनी इट इज अ ब्युटिफूल फोर्ट असो फोर्ट म्हाका दिसता युनीक आसा कित्याक ओवर लुकींग ऑल द एंटायर एरेबियन सी आनी ताका हिस्ट्री आसा कित्याक अजून सुद्दां आमी भुरगेपणानसून आयकताले कित्याक हांगासून एक केव आसा वीच गोज टू आमचे सकयल बामणे भाटान थंयसर भायर सरता म्हणून सो अशी आमची एक हे आसा तेजे भितर आनी सकयलूच आमी पळोवपाक गेलो जाल्यार वायसरॉय पॅलेस आसा सकयल सो दॅट इज तो सुद्दां आमी MP कडेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शिपींग मिनिस्टरा कडेन उलोवन तो सुद्दां अंडर आमच्या लिजाच्या अंडर गव्हर्मेंटाच्या अंडर घेवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा आनी 100% तो सुद्दां आमचो सक्सेसफूल जातलो आनी थंयसर एक बऱ्याचो बरो तो मेंटेन करून वायसरिकल पॅलेस आसा इट वील बी ऑल्सो फॉर द टुरिस्ट पर्पज मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी भितर खुबश्यो जागो आसा विचार हॅविंग टुरिजम पोटेन्शियल कितें उपाय कशे हे सगळे हांव स्टेप बाय स्टेप एक ट्राय करीत आसा तुमी पयलीं सगळ्यांक पयलीं पळयतले आसलेले जे आमचो बायणा बीच निग्लेक्टेड आसलेलो केन्ना तेजेर कोणें भर दिवनासले बट तुमी लास्ट 4 वर्सां पळयता बायणा बीच हेज बिकम व्हेरी फेमस आनी आयज आमी सांजच्या टायमार तुमी मुद्दम वचून पळय
कसले ओकेशन ना असं काय ना, लोक आमचो लोकल क्राउड थंय येवपाक लागला, हजारांनी लोक येवपाक लागलो आसा. थंयसर आतां वॉटर स्पोर्ट्स जावपाक लागलेले, टुरिस्ट येवपाक लागलेले आसा. थंय शेकां आसा 2 घातलेली आसा. सो अशी फंक्शनां थंय जावपाक लागले. स्पिरिच्युअल फेस्टिवल थंय जालो, येदो व्हडलो थंयसर प्रोग्राम जालो, जे सगळे आमचे महाराज येयलेले थंयसर, स्वामी बीन येयलेले. त्याच प्रमाणे कितें जालें, कितें एक्टिविटी योगाचो प्रोग्राम थंय जालो. एक्टिविटीज म्हणटा ती बायणा बिचाचेर चालूच दवरलेले आसा आमी. प्लस ह्या वर्सा गेल्या वर्सा हांवें एक ट्राय केलो न्यू इयर सेलिब्रेशन करपाक. इट वॉज अ ग्रँड सक्सेस. ह्या फावटी सेम प्रोग्राम न्यू इयर सेलिब्रेशनाचे हांवें दवरलेलो आसा. सो आय एम ट्रायंग टू हायलायट दॅट बायणा बीच फॉर टुरिजम पर्पज. दीस मुर्मुगांव फोर्ट, तसोच वायसरेगल पॅलेस हे आसा. बट खंय तरी ऑब्स्ट्रक्शन येता म्हणटा ते आमकां एमपीएचो. कित्याक एमपीए म्हणटा ती आमकां सपोर्ट करना. कित्याक जो एमपीए ते हांगा बिझनस करता, हांगा पोर्टाचो बिझनस करता, इन रिटर्न तेंच्यांनी सिव्हिलिजनाक लागून, सिटिजनाक लागून जो हेल्प करूंक जाय, कसलोच तेंचो हेल्प ना. वयल्यान ते जाता तितलो त्रास करपाचो प्रयत्न करता. लोकांचे घरांचेर येवपाक लागलेले आसा. हरबर तुमी जाणा, जेटीर तुमी जाणा, घरां जी आसा कितलीं वर्सांची आसा. भरत लेणीचेर तेंच्या घरांचेर येयलो आसा. बायणा बिचाचेर तूं कितें करपाक गेलो जाल्यार तेंची एनओसी जाय पडटा. इनफॅक्ट यू वील बी शॉक टू हियर, जी शेक आसा बायणा बिचाचेर, थंयसरले जे टुरिजमाक जे पेमेंट करता, जी फीज भरता, इट वॉज लायक दॅट की टुरिजमाकूय भरपाची आनी एमपीएकूय भरपाची. सो देन आय फॉट फॉर दॅट, आनी एमपीएची आसा ती कॅन्सल करून घेतली. ओनली नाव दे आर पेईंग टू गोवा टुरिजम. बट स्टील एमपीए तांकां नोटीसी धाडीत आसता की बाबा आमकां लागून आमकां पे कर म्हणून, वीच आय हॅव नॉट अलाउड. सो एवरीवेअर खंय तरी टुरिजम वाडयताना जाल्यार म्हाका सुद्दां जो एमपीएचो सपोर्ट मेळूंक जाय त्या प्रमाणे मेळना. आनी दीस एमपीए हेज बिकम अ बर्डन ऑन द पीपल ऑफ मुर्मुगांव. हांव डायरेक्ट एलिगेशन करता. कित्याक आयज ते खंयसरूच आमच्या लोकांचो स्वार्थ पळयना, आमचो खंयसरूच बेनिफीट पळयना. सगळे पोर्ट काडल्यानी प्रायवेटायज केलेले आनी ओग्गी बसून पयशे इनकम खाता. लोकांक तेजो बेनिफीट कांयच ना. आयज जे लोकल्स ते काम करताले एमपीए, जे एमपीटी पोर्टान लोकल जे आयज ट्रक ड्रायव्हर जावं, मशिनरी लेबर कॉन्ट्रॅक्टर, हांकां सगळ्यांक रस्त्यार उडयलेले आसा. आनी जांकां प्रायवेटायज केला आनी खंयच्या कंपनीक दिले आसा ते आपली ओन मशिनरी हाडपाक लागले आसा. आमचे गोंयकार लोक सगळे रस्त्यार पडलेले आसा. सो दीस शूड नॉट हॅपन. वेन तूं जेन्ना म्हाका क्वेश्चन करता एक टुरिजम प्लेस आनी जेन्ना आमी प्रमोट करपाक सोदता, एमपीए शूड कम फॉरवर्ड. आयज ह्या फोर्टाचेर येवपाक आमकां परमिशन नासलें. दे शूड नॉट अलाव अस. आयज झगडून डिमार्केशन करून सर्वे डिपार्टमेंटाचो हांवें स्पेशल लोकांक लागून वाट करून घेतलेली आसा. ती आतां आमकां वाट पब्लिकाक लागून वाट आतां रेडी जाल्ली आसा. सो दीस आर द थिंग्स वीच आय हॅव फॉट एंड आय हॅव टेकन फ्रॉम एमपीए. बट आय फील व्हेरी बॅड बिईंग अ लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह. एक एमपीए जेन्ना तुमी हांगा आसा, आमच्या लोकांक लागून तुमी वावर करूंक जाय जाल्यार ते वावर करनात. आयज खंयसूनच तेंचो सपोर्ट येयना. सो तेज्या लागून खंय तरी बाय दिसता. त्या लागून खंय तरी टुरिजम डेव्हलप जातलेंच आनी हांव करतलो टुरिजमाच्या बाबतींत डेव्हलपमेंट. बट खंय तरी आयज अडखळ म्हणटा ती, अडचण म्हणटा ते एमपीए हाडपाक लागलेले आसा. सपोर्ट आसलेलो एमपीएचो जाल्यार कितें जावपाक शकता? पळय, सपोर्ट आसलो जाल्यार आयज आमचे लोक खंय तरी पोटाक आसपाचे. आयज आमच्या लोकांक खुबसो तेजो बेनिफीट जावपाचो आसलेलो. आयज लोक इतलीं वर्सां जाले. तुमी मुद्दम पळया मरे, स्टिडोरींग कोण करताले पयलीं? सगळे आमचे गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर स्टिडोरस आसलेले. माशेडाचो आसलेलो. ओके, सगळे मॅनेजीस जावं, सगळे आमचे लोकल हे आसलेले, पारकोट जावं, बाकीचे सगळे जाण. ओके, आयज खंय आसा ते? आयज तुमकां एक दाखय ते स्टिडोरींग करपी आमचो गोंयकार मनीस. आयज काडल्यान सगळे भायल्या लोकांक दिलेले आसा. आयज थंयसर मोनोपॉली जाल्ली आसा. बर्थ नंबर 10 आनी 11 जो डेल्टाक दिल्लो आसा, जो भायलो मँगलोरियन मोहिदीन म्हणून, तेणेन येवन हांगा आयज मोनोपॉली केलेलो आसा. एकट्याक कोणाक स्वताचो जर तूं बिझनस हाडटालो तेका सुद्दां थंयसर बिझनस करपाक दिनात. आनी जो रेट पयलीं जो 135-140 रुपीज चार्ज करतालो स्टिडोरींग पर टन आसलो, तो आयज तेंचो रेट जाला 520 रुपीज. सी द डिफरन्स, सी द प्रॉफीट वॉट दे अर्निंग एज हूज कॉस्ट. आमच्या गोंयकारांक काबार करून, आमच्या गोंयकारांक सायडीक धरून, दीस आर द थिंग्स. सो एमपीएचो जर सपोर्ट आसलेलो जाल्यार आयज आमचे जे गोंयकार पयलीं थंयसर कॉन्ट्रॅक्टर आसलेले, जे आमचे थंयसर ट्रक चलयताले, मशिनरी चलयताले, लेबर सप्लाय करताले, आयज वेगनी ते हँडल करताले, आयज हे सगळे तेंचे कडसून काडून घेतलेले आसा. दे हॅव बिकम अ मोनोपॉली करून दवरलेली आसा. थंयसर लिंडन म्हणून रॉड्रिगीस ट्रान्सपोर्ट ते काम करताले थंयसर, तांकां भायर मारलेले आसा. कितलेशे लोकांक थंयसर आमचे गोंयकार लोक जे आसले तांकां सगळ्यांक भायर मारलेले आसा. आनी त्याच प्रमाणे हांगा सुद्दां आमी झगडून ही एंट्री करून घेतलेली आसा. जाल्यार हांगा सुद्दां जावपाचें न्हू. स्वता सीएमान येवचो पडलो हांगा. सीएम येवन गेलो हांगा इन्स्पेक्शन सीएमान केलें. तेजे उपरांत सगळे टॉक्स केले. शिपिंग मिनिस्टर उपरांत हे सगळे जाले. हांव खरेंच थँकफूल आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, जे हिसपान तो आमकां सपोर्ट करता. आनी तेज्या सपोर्टाक लागून आयज आमी हे सगळे कितें मुर्मुगांवांचें डेव्हलपमेंट काम आसा तें करूंक शकता.
सो खंय तरी वायस रिगल जो पॅलेस आहा तोय तुमी सीएमाक इंटरव्यून करून ऑलरेडी केला तेन्ना लास्ट टायम जेन्ना फूट दाखयलो जेन्ना आमचो नितीन गडकरी येयलेलो जेन्ना हो आमचो फ्लायओव्हर इनॉग्रेट करपाक तेन्ना हांव स्वता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक घेवन एमपीडीन भितर वचून वायस रिगल पॅलेस दाखयला आनी तेणें सगळो पळयला तेजे उपरांत ही हेज रिटर्न कम्युनिकेशन केलेलें आसा एमपीचे चेअरमॅना वांगडा कित्याक तो आसा तो आमच्या गव्हर्मेंटाक दिवचो म्हणून लिजाचेर एंड गोवा गव्हर्मेंट वील टेक दॅट पोजिशन एंड रिनोवेट दॅट पॅलेस. सर आयज तुमी खंय तरी घोशणा केल्ली आहा की खंय तरी बेगीनूच हॉस्पिटल जो तुमचो ड्रीम प्रोजेक्ट आहा मुरगांव खातीर तो जावपाचो आहा म्हणून. आयज आख्खो प्रोजेक्ट जो हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट आसा तो फक्त म्हाजो ड्रीम प्रोजेक्ट न्हू आख्ख्या मुर्मा गोवा लोकांचो ड्रीम प्रोजेक्ट आसा कित्याक खूब म्हाका क्रिटिसिजम येयलेलें तेन्ना कित्याक हॉस्पिटल जावूंच शकना जेन्ना चिखले हॉस्पिटल आसा जाल्यार मुर्मा गोवान कशें हॉस्पिटल जातलें हो बिश्तो फुटींग उलयता हो लोकां कडेन फुटींग उलयतलो आनी लास्टाक जावपाना प्रोजेक्ट बट आयज जेन्ना हांवें जीद धरली आनी हांवें करून दाखयलेलें आसा आयज आमचो टेंडर जाल्लो आसा सगळें जाल्लेलें आसा फक्त कोड ऑफ कंडक्टाक लागून आमी तें इनॉग्रेशन करुना फावंडेशन घालून ना सो फुडल्या मंथ बाय जानेवारी न्यू इयराक हांव बेगीनच्या बेगीन नेक्स्ट फ्लॅग फास्टिंग 26 जानेवारी येवच्या पयलीं तेजें फावंडेशन घालून हो जो हॉस्पिटलाचो जो प्रोजेक्ट आसा जो आमचो हेल्थ सेंटर प्रायमरी हेल्थ सेंटर हो कंप्लीट फावंडेशन घालतलो एट द हँड्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी हेल्थ मिनिस्टर. थँक्यू. तुम्ही कोण उलयतले पळय संतोष यो फोटा थिंगाच राव आनी कोण या फोटा बद्दल कितें म्हायती आनी कितें दिसता कितें जावपाक जाता. नमस्कार. आयज 19 डिसेंबर त्या निमतान दर वर्सा आमी हो दीस मनोवपा खातीर ह्या फोर्टाचेर येतात आनी आमी वेगवेगळे कार्यकर्ते येवन झेंडावंदन करतात. हो जो किल्लो आसा हेका इतिहासीक तेका तेच्या फाटल्यान खूब व्हडलो इतिहास आसा आनी हो किल्लो लोकां खातीर उक्तो जावपा खातीर आमचे आमदार संकल्प बाबा आमोणकर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन चेअरमॅन संकल्प बाबा आमोणकराचे खूब प्रयत्न आसा आनी एमपीटीन तो ताका सहकार्य दिवचें. सरकार तर आमकां सहकार्य करतात आनी बेगींतल्या बेगीन हो फोर्ट जो आसा हो किल्लो जो आसा हो लोकां खातीर उक्तो जावचो आनी हें पर्यटन स्थान जावचें त्या खातीर आमच्या आमदारान खूब प्रयत्न केल्ले आसा. त्या प्रयत्नाक ताका यश मेळटलें हें हांव आंवडेतां आनी देव बरें करूं. ह्या फोटाचे जे पोटेन्शियल जेन्ना तुमी पळयता तशें कितें जावपाक जाय. खरें म्हणल्यार ह्या फोर्ट हो हिस्टॉरिकल फोर्ट आसा आनी हांगासर ज्या तरेन हो फोर्ट इतली वर्सां आशिल्लो तो आतां खंय ना खंय सुदारत आसा आनी म्हाका दिसता की हांव आमचे जे माननीय आमदार जे आसा ते ह्या फोर्टाक एक ते सौंदर्यकरण करपा खातीर हे फुडें सरलेले आसा आनी म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन हें काम पुराय रितीन सुरू जातलें. दुसरी गजाल अशें म्हणल्यार इतलो पथेटीक कंडिशन आसलें बॅड कंडिशन आशिल्लें आनी आमी सांगता आमी सदांच ह्या फोर्टाचेर शिवजयंती बी साजरी करताले म्हणजे खूब वर्सां जालीं आनी हें चालूच आसा. आमी स्वताहून येवन थंय ग्रास कट करप जावं ती झाडां झुडपां वाडलेलीं आसा ती कट करप म्हणजे एकदम सामको बॅड कंडिशनान हो आशिल्लो पूण थँक्स आनी स्पेशली थँक्स टू भारतीय जनता पार्टीचे जो जेन्ना गव्हर्मेंट आयलो तेन्ना हो म्हणजे अशे जे फोर्ट्स आसात तांकां एक सौंदर्यकरण करपा खातीर हे फुडें सरलेले आसात. म्हाका दिसता की बेगींतल्या बेगीन हो फोर्ट एकदम बऱ्या रितीन आनी बऱ्या हेतून आमकां पळोवपाक मेळटलो आनी आमी एक गर्व आसा की आमचो असो फोर्ट आमच्या सड्याकारान सडा भागान आसा आनी म्हाका दिसता की हे इतलें काम करप हें कोणीच चिंतूंक नाशिल्लें. हाच्या पयलीं पासून खुबशे आमदार येवन गेले पूण केन्ना चिंतूंक नासलेले पूण आतां खंय तरी फुडें सुरवात जावपाची आसा. म्हाका खबर आसा की हांव मुरगांव तालुक्याचो अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान आमी सगळे जितले जे बांदव आसात ते हांगासर येवन आमी शिवजयंती साजरी करताले आनी बरें सांगलां तशें खूब वायट दिसतालें की अशा रितीन येवन हांगासर ती मागीर सगळे झाडां झुडपां कट करून मागीर हें करून खूब त्रास जातालो पूण आतां तशें ना आनी म्हाका दिसता की आमच्या आमदारान बाब संकल्प आमोणकरान ही इनिशिएटीव घेवन त्या दिसा तो मंत्री पासून सुभाष फळदेसाय पासून हांवें येवन पळोवन गेला आनी बऱ्या रितीन हें उदरगत जावपाची आसा. थँक्स टू ह्या आमदाराक आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटाक. धन्यवाद.